Młody on snaga. Rồi Giêsu am charaya, Giêsu am charaya, rồi Giêsu am charaya, Giêsu am charaya, amikan salam, sobima servundo. Bolluk morgen, Jesu am charaya.
설 제수 왕처라야 제수 왕처라야 설 제수 왕처라야 제수 왕처라야 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. मोगाळ भाव भयणींनो, आयज पवित्र सातोळ्यांत आमी भितर सोदता. ह्या सातोळ्यांत आमी आमचे सोरवणेची मुख्य गोठ संबळोमता आनी ते म्हणल्यार आमच्या सोम्या जेजूचे कोश्ट मोन आनी पुनर्जिवनपण. ह्या आयताराक आमी जेजूच्या कोश्टांचो वो ताळयांचो आयतार म्हणटा. आपलो पास्कांचो गूट शेवटाक पावोवंक जेजू व्हडा दबाज्यान जेरुसलेमांत प्रवेश केलो. जेजून सोंसलोल्या कोश्टा कुर्सांचेर नदर घालून देवाच्या दोयाळ मोगाची निशाणी पळोवंक आनी कोश्टवतल्या आनी खेरीत भाशेन कोरोना ह्या रोगाक सांपडलेल्यांक आनी आदाराची जावंक देवा लागीं मागुया. ह्या वेळार याज्ञीक ताळयांचेर आशिर्वाद घालतलो. प्रार्थुया. सरपदवेदार सासनाचे देवा, तुझो आशीर्वाद घालून ह्यो थाळयो पवित्र कर आनी संतोषान क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताचे उद्देशी सर्गेच्या जेरुसलेमाक पावूंक आमकां फावो कर. जंय तो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. हे मिसान फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाच्या आनी एकामेकाचें बोगसणें मागून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. उगीच रावन आमची मागणी आमच्यो गरजो ह्या मिसान देवा मुखार घालुया. खरीत भाशेन आयच्या दिसा आपलो वाडदीस समारंभतला व्हॅलेंकानी मास्कारानस आनी जोनाथन मास्कारानस हांकां देवान आशिर्वादान देण्याने बरोवंक ह्या मिसान मागुया. तेच बरोबर हो कोरोना व्हायरस रोग आख्ख्या संवसाराक पडलेलो आसा. देवान आमकां ह्या सगळ्या रोगांतली निवारूंक आनी जे ह्या रोगाक लागून हॉस्पिटलांत आसा तांचो इलाज जावंक डॉक्टर नर्सीस हेर मनशां तांकां इलाज दिता, तांची सेवा करता, तांकांय
देवान आशिर्वादान भरूंक ह्या मिसान मागुया. सर पदवेदारा सासनाच्या देवा, मनशा कुळाक खालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सोडवंडारा मनशा सैम घेवचे आनी कुर्साचे मरण सोदचे म्हूण तुजी खोशी जाली. आमचे जिणेंत ताच्या सोंसणीकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळूंक कोणवाडायेन आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सोरेस्परा दोनयान म्हाका खऱ्या सिसाची जीब दिल्या. थोकलेल्यांक म्हजे उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सोरेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोड करूंक ना, कोडसरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे खाड पिसोडतल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्णो करतले आनी म्हजेर थिपी उडयतले तेन्ना पर्यंत हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सोरेस्पोर म्हज्या आदाराक येता त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. देवाचें उतर हे. आमचो जबाब. म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सगळीं म्हणुया. म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात तितलीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. म्हजीं खेबणां करतात. म्हाका केणून तकली हालयतात. सोरेस्पराचेर पातयेवन आसलो तर ताणें ताका निवारचो. सोरेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब. म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजी कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी निश्ठूर मनशांची पेड्यां म्हाका दाड घालतात. म्हजे हात आनी पांय ते विटतात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब. म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजीं आंगवलीं आपणा भितर वांट्टात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सोरेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजें बोळ बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब. म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भावा भयणींनी मोदें तुजें नांव परगट करतलो. ताची जमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाखणटलो. सोरेस्पराची भक्ती करतल्यानू ताजी स्तुती करात. जाकोबाच्या समेज भुरग्यानू ताका मान दियात. इस्रायेलच्या भुरग्यानू ताचें वंदन करात. जबाब. म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. Bakion Paulon, Philip Karang बरोयल्ले चिटी वेले वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशां भाशेन जियोंक त्या वोन तो खालतो जालो. मोरोपुर्यान आनी खुर्सार मोरोपुर्यान खालतो.
देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडलें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत असलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी देवा बापाक महिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगले रोजनेन परगटचे. देवाचें उतर हे उद्गार. मरोपर्यान खुर्सार मरोपर्यान जेजू आमचे खातीर खारतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडलें नांव ताका दिलें. मातेवा प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टां मोन्नाचो इतिहास. जेजूक हाडून राजपाला मुखार उबो केलो आनी राजपालान ताचे लागीं अशें विचारलें, तूं जिदोवाचो राजा? होय. जेजून ताका म्हळें, तूंच सांगताय. आनी मुखेल याज्ञीक आनी जाणटे ताचेर आड गाराणें करीत आसतना ताणें जापूस काडली ना. तेन्ना पिलातान ताका म्हळें, कितल्यो म्हूण गवायो तुजेर आड ते दितात त्यो तूं आयकोनाय? पूण ताणें एका उतराक लेगून आपणाक जाप दिली ना म्हूण राजपालाक एकदम मोठें अजाप दिसलें. पोरबे समोय खंयच्याय एका कैद्याक लोकांक जाय ताका राजपालान सुटका दिवची संवय आसली. तेन्ना बार्राबास म्हणलोलो एक नानवादीक कैदी आसलो. देखून थंय एकठांय जालोल्या लागीं पिलातान विचारलें, कोणाक हांवें सोडलेलो तुमकां जाय? बाराबासाक ओ क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक? नाटकायेन तांणी जेजूक आपणाच्या हातान घाला म्हूण पिलात बरें जाणो आसलो. राजपाल न्याय सोदरेर बसलोलो आसतना ताचे पोतिनीन अशें ताका सांगून धाडलें, त्या भाग्यवंताचे भानगडेन तूं पडूं नाका. ताचें म्हाका सोपण पडून आयज हांवें जायतें भोगलां. त्या म्हणसर मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी बार्राबासाक सुटका आनी जेजूक मरण मागूंक लोकांच्या मनान घालें. देखून ह्या दोगां भितरल्याक कोणाक सुटका दिलोली तुमकां जाय असो राजपालान नव्यान उलोवन तांकां विचार केलो. तेन्ना तांणी जबाब दिलो, बाराबासाक. पिलातान तांकां म्हळें, तो क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक हांवें कितें करचें? सगल्यांनी जबाब दिलो, ताका खुर्सार मार. पूण पिलातान म्हळें, तोर कित्याक? ताणें कितें वायट केलां? पूण ती ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागली. ताका खुर्सार मार. तेन्ना आपले कांयच चलो ना पूण ओदीक ओदीक उचांबळाय जाता म्हूण पळयोवन पिलातान उदक हाडूंक लावन लोकां हुजीर हात धुले आनी म्हळें, ह्या मनशाच्या रक्ता विशीं हांव गुन्यांवकार न्हय. ही तुमची जबाबदारी. आनी आख्खे पोरजेन परतीपाळ केलो. ताचें रगत आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बाळांचेर पडूं. तेन्ना तांणी बार्राबासाक सोडलो आनी जेजूक जेरवण मारून खुर्सार खिळावंक तांचे आधीन केलो. तेन्ना राजपालाच्या शिपायांनी जेजूक भितर न्यायशाळेंत व्हेलो आनी ताचे सभोवती सगळी पलटून एकठांय केली. ताचे आंगावलें काडून ताचेर एक तांबडे आंगोस्त्र घालें आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातांत एक बेटकाटी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, नमान तुका ह्या जिदोवाच्या राजा. ताचेर थिंपी उडोवन ताच्या हातांतली बेटकाडी काडून घेवन ताचे तकलेर मारताले. ताची खेबाडा केल्या उपरांत ताचे तांबडे आंगोस्त्र काडून ताका नव्यान ताची खाशा आंगोस्त्रां घाली आनी ताका खुर्सार खिळावून घेवन गेले.
भायर वेताना शिमाव नांवाचो सिरेन गांवचो कोण एक मनीस तांकां मेळ्ळो आनी तांणी ताका जेजूचो खुरीस व्हरूंक वेतीक धरलो. गोलगोता म्हणजे कोट्ट्यांचो जागो म्हणटा ते सुवातेर पावतूच तांणी सोऱ्यांत पिंट मिसळून ताका पियोंक दिलें. पूण तें चाखल्या उपरांत तो पियेना जालो. ताका खुर्सार खिळायल्या उपरांत तांणी सोरती घालून ताची आंगोस्त्रां वांटलीं आनी थंय बसून ते ताका पारो करूंक रावले. ताच्या माथ्या वयर ताच्या गुन्यांवांचो नामलेख असो बरोवन घालो, हो जेजू जुदेवांचो राजा. तेन्ना ताचे बरोबर दोगा चोरांकूय खुर्सार मारले, एकाक उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. ताणें येतो वेतो लोक आपली तकली हालयत जेजूची फकाणां करून म्हणटालो, वा रे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तूं देवाचो पूत जाल्यार तुकाच निवार आनी खुर्सावेलो देव. तेच परी शास्त्र्यां आनी जाणट्यां बरोबर मुखेल याज्ञिकूय ताच्यो मस्कोऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडयली, हाचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. तो इस्रायलाचो राजा खंय? तर ताका आतां खुर्सावेलो देंवून दी आनी तेन्ना आमी ताका सोद मानतले. हाणें देवाचेर विस्वास ठेवलो. आतां देवाक तो जाय जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. तर हांव देवाचो पूत अशें हाणें सांगलोलें आसा. तेच भाशेन ताचे बरोबर खुर्सार मारलेले दोग चोरूय ताच्यो केश्टायो करताले. 2 पार थावन 3 वाजो पर्यंत सगल्या देशाचेर काळोख पडलो आनी सुमार 3 वाजता जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, एली एली लाबा साबाक्स्तानी. म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सोडलोय? हें आयकून थंय आसलेल्या थोड्यांनी म्हळें, हो एलिजाक आपयता. आनी तांचे मदल्या एकल्यान धांव मारून एक आलोंबें घेतलें आनी तें शिरक्यांत बुडोवन आनी एके बोडयेक लावन जेजूक पियोंक दिलें. हेरांनी म्हळें, राव, एलिजा ताका सोडूंक येता जाल्यार पळोवया. पूण दुसरी जेजून व्हडल्यान आडून प्राण सोडलो. हांगा दिमी मोडची आनी थोडो वेळ ओगी रावचें. तेन्ना देव मंदिराचो पड्डो वयर थान सकयल दोशी पिंजलो. भूंय कांपली, खडपां फुटलीं, फोंड उक्ते जाले आनी जायत्या मेलोल्या प्रमाणीक मनशांच्यो कुडी जिवंत जाल्यो. आनी ताच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत ती फोंडांतलीं भायर सरून पवित्र शारांत गेली आनी सोबार जाणां दिश्टी पडली. भूंय कांप आनी हेर घडलोलें तें पळोवन शोधपती आनी ताचे बरोबर जेजूक राखूंक आसुल्ले ते जबर भिवन म्हणूंक पावले, होय, खरेपणीन देवाचो पूत जावन आसलो. मोगाळ बाबा भयणांनो, ह्या म्हयन्याच्या मार्चाचे 25 तारखेर डॉक्टर आदिल एल तयार सुदान देशांतलो 63 वर्सांचो लंडन हॉस्पिटलान सोंपलो. हो डॉक्टर आदिल एल तयार कसो सोंपलो काय? कोरोना व्हायरस लागलेल्या पिडेवंतांची सेवा करतना तांकां इलाज दितना हो कोरोना व्हायरस रोग ताका लागलो आनी मार्चाचे 20 तारखेर तो हॉस्पिटलान आपणाकूच इलाज घेवंक लागलो. आनीक मार्चाचे 25 तारखेर तो हॉस्पिटलान ओतरलो. बाबा भयणांनो, हे दिसांनी कोरोना व्हायरस हाची खबर आमी आयकत आसा.
हो कोरोना व्हायरस जो चायना देशान सुरू जालो तो आता आख्या संवसाराक पसरलेलो आसा आनी ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आमी आमच्या घरांनी भितर आसात आमी भायर सरनात कित्याक हो कोरोना व्हायरस रोग आमकां लागना जावच्याक आनी दुसऱ्याकूय लागना जावच्याक आमी घरांनी भितर आसा भाव भयणो हो डॉक्टर अदिल एल तयार कोरोना व्हायरस हाचे पिडेक संपलो डॉक्टर अदिल एल तयार ही पिडा आपल्याक लागतलो म्हण ताका खबर नासली काय आसली डॉक्टर अदिल एल टेलर हे पिडेक लागून आपुणूय घडये मरत म्हूण ताका खबर नासली काय आसली पण तरी आसतना ही पिडा आपल्याक लागत आनीक हे पिडेक लागून आपुणूय मरत हे चिंती नासतना कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या हॉस्पिटलांत तो सेवा करता तांकां इलाज दिवंक वावुरता आनी शेवटी हे पिडे वरवींच तो सोमता मरता भावनो आयज जावन आमी पवित्र सातोड्यान भितर सरल्यात आनी ह्या आयताराक आमी जेजूच्या कोश्टांचो आयतार वो ताळयांचो आयतार अशें म्हणटा आनी आतांच सुरवातेकूच आमी ह्या ताळयांचेर आशिर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र केल्या भावनो आयच्या दिसा जेजू व्हडा दोबाज्यान जेरुसलेमांत भितर सरता आनीक जेजू ह्या जेरुसलेमांत भितर सरतना लोक ताका व्हडा गणगणान येवकार दिता जयजयकार करून ताका जेरुसलेमांत भितर काडटा रस्त्याचेर आपली आंगावली पातलावन व्हडा दोबाज्यान जेजूक ती येवकार दिता बाबा म्हणून हो जेरुसलेमांत भितर सरपाचो प्रवेश जेजू करतना जेजूक खबर आसलेली की ह्या जेरुसलेमांतल्या प्रवेशा वरवीं आपूण देवाची येवजण पुरी करूंक वेता आतांच आमी जेजू क्रिस्ताच्या इतिहासांत आयकलां कशे तरेन धर्मशास्त्री फारिझेव जेजूक नाटकायेन पिलाताच्या हातान घालता आनी जेजू खुर्सार मार म्हूण पिलाता लागीं मागता आनी शेवटी पिलात जेजूक तांच्या आधीन करता आनी जेजूच्या खांदार खुरीस घालून ताका कालवार दोंगरार पर्यान व्हरता आनी कालवार दोंगरार पावतकूच जेजू खुर्सार खिळायता ह्या प्रवेशा वरवीं आपल्या कोश्ट मरून रावता म्हूण जेजूक खबर नासली काय आसली जे तरेन डॉक्टर अदिल एल तयार हाका ह्या पिडेवंतांची सेवा करतना तांकां इलाज दितना आपल्याक पिडा लागतली आपल्याक मरण फावो जातलें हें जाण आसलें तेच भाशेन जेजूय जाण आसलो की ह्या इस्रायलांत प्रवेश करतना आपल्या कोश्ट मरण रावता तरी आसतना जेजू फाटीं सरना जेजू फुडें सरता आनी शेवटी जेजू खुर्साक खान मारून कालवा दोंगरार खुरीस घेवन शेवटी खुर्सार मरता हें सगळें जेजू तुमच्या आनी म्हज्या मोगा खातीर केलें आमकां पातकांतलीं सोडूंक आमकां देवा सोशी एक करूंक जेजून एक कोश्ट मरण सोंसलें भावना आज जावन आमी
ह्या पवित्र सातोड्यांत भितर सरता. ह्या पवित्र सातोड्यांत आमी खेरीत भाशेन जेजूच्या कोस्ता मरणाचे नियाळ करतले. ह्या जेजूच्या कोस्ता मरणाचे नियाळ करतना हे कोस मरून जेजून म्हजे पासत सोंसले. म्हाका पातकांतलो सोडूंक जेजू खुर्सार मेलो हे आमी दर एकल्यान ओळखून घेवंक जाय. बरोबर आमच्या जिवितांत येतल्या कोस्तांक प्रस्नांक जेजू भाशेन काळजीदारपणान फुडो करूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. आनी तेच बरोबर कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं भाव भयणां हॉस्पिटलांनी कश्ट तांचे एक कोस ल्हव करूंक तांकांय हे पिड्यांतली निवारूंक हे आमी संद मागुया. तेच बरोबर आमी असल्या कोस्तांक पिडेक सांपडलेल्यांची सेवा करून तांकांय समाधान दिवंक वावुरया. उबी रावया आनी हे वेळार आमचो भावार्थ नवसरूंक व्हडल्या ताळ्यान आमी म्हणुया. सत मानता देवाक, सर पदवीधार बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सामावलो. आंकवार मरयेंतान जल्मलो. पोंसप्लाता काल ताणें कोस सोंसले. ताका खुस्सात झोडलो. तो मेलो आनी ताका नेकी पिलो. तो मेल्ल्यांत मोदें देंवलो. तिसरे दिसा मेरेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सर पदवीदार देवा बापाच्या उज्याक बसला. थंय तां जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, काथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आमच्यो गरजो हे वेळार देवा हातान आमी घालुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचे दयाळ्यान आपले पोटशेक शक्तान संकश्टान सापडलेल्याक आनी तांकां बुजवण आनी पिकोवन दितले ते जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी कोरोना व्हायरस ह्या खेरीत फावो ते निर्णय घेवंक आनी हो रोग जाल्ल्यांक फावो तो इलाज फावो करूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. जेजूच्या कश्टांचेर नदर घालून आनी ताची सुफुर्ती आनी बळ घेवन आमचेर येतल्या कश्टांक बरवशान फुडो करूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस हाका लागून जायतो लोक मरून गेला. जायतो लोक इलाज घेता आनी दोतोर, नर्सी आनी हेर मनशां तांकां आदार दितात. तांकां सगळ्यांक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. भोव मोगाड बापा, ह्या मागण्यांतल्यान आमच्या जिवितान येतल्या कोस्तांक आमी काळजीदारपणान फुडो करूं आनी जेजूच्या कोस्तांचेरय नदर मारूं आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां तुजे कृपेन भर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
santunge doyal pona. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाड्या बापा, तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोस्ता मोरणा वरवीं तुजें बोगसणें आमकां वेगींच मेळूं. आमच्या कोरण्यांक तें फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दोयाड काळजाचो मायेमोग आमी भोगूंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया, होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरपराधीतो तरी पातक्या खातीर ताणें कोस्त दोग सोंसलें आनी आपणाक फावो नासलोली कास्ट नोश्ट्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मोरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलमार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. पवित्र 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 दलबारांचो सर ईश्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशें कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं जेसून उंडो घेतलो. तुका बापा दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेसपरी जेवण जातच जेजून खालस घेतली. तुका बापा नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालस. नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पोरगुटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी कालसींतलें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण पोरगुट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तान तुज्या परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती तिचो पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले मागणे आमी सगळीं बरोबर करुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवंक. तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो जेसू देवाचो पूत आमच्या मोगा खातीर कुर्सार मेलो. कुर्सार मरून ताणें आमकां पातकांतली सोडयली. नवें जिवीत ताणें आमकां दिलें. ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मुगाड भाव भयणीनो, कोरोना व्हायरस हाका लागून आमचे इगोर्जेंत मिसांत वांटो घेवंक जायना. देखून आमच्या जेसूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान शेवूंक जायना. आमी आमच्या घरांतूच रावून जावं टीव्ही केबलाचेर वा मोबायलाचेर
मिसां दाखयतात तातूंत वांटो घेतना आमी आत्मीक खोमयां घेवंक जाता. ह्या वेळार आत्मीक खोमयां घेवंक म्हजे बरोबर हें मागणें करचें आनी दोळे धामचे. मोगाळ जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना, म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, ओप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्या. कुर्साक खेळायलोली जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी कुर्सार वारुलेलें रोगोत जालें आमचें पिवण. ताचें मरण आमचो भोवाट घोड करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावूंक आनी बोरवाशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाळ भाव भयणो, हांव सजमतां आयचे दिसा ह्या मिसा बलिदाना वरवीं तुमच्याय घरांत तुमी ह्या मिसान वांटो घेतला आनी मिसान तुमचे पासत हांवें मागला. आतां फुडली कार्यावळ येता त्या बेरेस्ताराक जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समारोप सांजेच्या 5 वाजता हेच भाशेन आमी तुमकां लायव्ह हे मीस दाखयतले. शुक्राराक जेजूच्या कोस्ता मोरणाचो समारोप दोनपारच्या 3 वाजता हेच भाशेन लायव्ह तुमकां आमी दाखयतले. आनी सोनवारा रातीक 9:30 वाजता, 11 वाजता न्हय, 9:30 वाजता जेजूच्या पुनर्जिवनपणाचो समारोप आमी परत तुमकां लायव्ह दाखयतले. बाबा भयणो, कोरोना व्हायरसाक लागून उपकार करून कोणेच घरांतली भायर सरचें न्हय. सरकारान आमकां सांगला ते भाशेन सरकाराच्या कायद्यांक आमी पाडो दिवचो, पूण घरांत आसतना मागणें आनी तेस करचो विसरचो न्हय. तुमकां दर दिसाक मागणें तेस करूंक तुमच्या व्हॉट्सॅपाचेर हांव थोडी मागणी आनी हेर मागणी धाडटलो. जाता तितली ह्या कोरोना व्हायरसा लागीं पासत मागा आनी देवान आमकां सगळ्यांक निवारूंक मागा. कितें भाशेन हांव दिनवासता जोवेल कार्दोस आनी आमचो मानवेल आनी आमकां हें लायव्ह रिकॉर्डिंग करून आमच्या घरांत ही मिसाची भेट आमकां आयकूंक वांटो दिवंक आदार केलो देखून आमी तांकां दिनवासता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. सर पदवीदा दिव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन.
वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Twoje mocy pachnia, apnacia dziwaco, znowu nie smokorta, aploci koriani, to sasnako krajka, apnacia dziwaco, zamury sokorta, aploci koriani, to sasnako krajka,